Fear and anxiety in the minds of citizens of Goa with regards to obstruction for conducting funerals. Speaker sir, पयर एक तरुण भारतान न्यूज आयिल्ली भंडारवाडा पाळये म्हणटा ते मांद्रे मतदारसंघात एक बायलेचो मरण जालें आनी तिजें क्रेमेशन जावपाक एक दीस लागलो म्हणून. स्पीकर सर, एक सुप्रीम कोर्टान जजमेंट दिल्लो आहा जंय अशें म्हणलां की रायट टू लायफ ऑल्सो इन्क्लूड्स नॉट ओनली द लिव्हिंग पर्सन बट ऑल्सो द डेड. म्हणल्यार डिग्निफाईड डेथ दिवप आनी ताजो फ्युनरल सारको जावप हो एक रायट आहा. स्पीकर सर, गोंयांत एक लॉ कमिशन आशिल्लें जो बाब रमाकांत खलप ताजो चेअरमॅन आशिल्लो. ताणें एक म्हणिल्लें की गोवा पब्लीक क्रेमेटोरिया एंड बरियल प्लेसीस बील म्हणटा तें ताणें लॉ कमिशनान एक प्रपोज केल्लें. हांव मागतां की सरकारान तें एडॉप्ट करचें. आनी दुसरें स्पीकर सर, नॅशनल ह्युमन रायट्स कमिशन म्हणटा ताणें एक एडवायजरी दिल्ली आहा की मनशाक मरतकर डिसंट आनी टायमली बरियल मेळपाक जाय. सो स्पीकर सर, हें परतें अशें जावचें न्ही म्हणून सरकारान काय एक कितें स्टेप्स घेवचे. Sir, for next assembly session we are coming up with a new bill considering all.